पर्यावरण सांबाळून गोंयांत उदरगत जावंकूच जाय। कांय बारीक सारीक एंटी डेव्हलपमेंट घटकांक लागून राज्याक लुकसाण जावंक जायना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या विधानाक पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो तेंको। तोय तीच भाशा उलयता। गोंयांत पर्यावरण सांबाळून कोल्ड ट्रान्सपोर्ट करपाक हरकत ना। एनजीओ खंय वता वता थंय प्रॉब्लेम करीत आसात। They are anti-development. Ethics, economy, ecology and environment, three important things are very important. But we need coordination, communication and cooperation between the fields. Eccentric approach is not good. That is one of the reasons that sometimes it is difficult for you to construct the things. Actually, when I construct Mumbai-Pune Express Highway, we received 120 read petition in the High Court. I said I was fed up, leave it. In Worli-Bandra ceiling project, we need 70 read petition in the High Court. And I feel that we are very much pro for environment. We have to save the environment. That is very important. But at the same time, we need development. And with the development, we don't want to destroy the environment. And that is can be possible. एनवायरमेंट सांबाळून जर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जाता आसत जाल्यार तें आमी करपाक जाय, कारण आमकां रेवेन्यू मेळटा। नंबर 2, एनजीओ आज म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन खंय ना खंय प्रॉब्लेम करीत आसा। आतां ते बरे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे खरेंच त्रासदायक आसा थंय आमी आयकूं शकता, बट जर त्रासदायक ना जाल्यार आतां सिवरेज सिस्टीम अत्यंत आवश्यकता आसा। म्हज्याच गांवांत म्हाकाच प्रॉब्लेम करपाक लागले, कारण ते ओपोनंट सगळ्यांक घराघात धाडले पयर पंचायतीचे ते लोक आज परत वयर सरपा खातीर कितें तरी करता। अशे खूब जाण मनीस आसा जांकां गोंयचो इंट्रस्ट ना, गोंय मुखार सरलेलें नाका, गोंय एनवायरमेंट जो आसा तो बरो उरपाक नाका, अशे मनीस खूब गोंयांत आसा। So you'll support it if it protects environment and human beings? Definitely. वेर्णा हायवेक आक्षेच्या लोकांची जमीन घरां वता। सरकारा कडच्यान हाचे बदलाक कितें मेळटलें हें मात स्पश्ट ना। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनान लोकांक जाग्याच्या बदला 12-13 हजार आनी घराच्या बदला घर दिता म्हूण उतर दिलें, पूण प्रत्यक्षांत आक्षे शुक्रारा जनसुनावणेक दर सामकोच उणो दिशिल्ल्यान लोक काचाबूल। जनसुनावणेक आयिल्ल्या पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसरांनी लोकांक जमनीचे एका स्क्वेअर मेत्रा फाटल्यान 3 ते 4 हजार रुपया सांगले। तशेंच लोकांच्या प्लानाचेर जमनीचे स्क्वेअर मेत्र वेगळे आनी अधिकाऱ्यांकडेन आशिल्ल्या प्लानार वेगळे असोय प्रकार जाल्ल्यान बोवाळ पडला। हय, आमचें घर वयता आक्षी स्कुला कडेन, पूण कॉम्पेन्सेशन आमकां पळय प्रॉमीस केल्लें हेणें ढवळीकरान, तेन्ना सांगलेलें आमकां 14 ते 16 हजार हेच्या भितर, म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाक 16 हजार, घर कोणाचें आहा ताका, आनी लँडाक 14 हजार। पूण आतां मिटिंगेन तेणी सांगलां आमकां 3.5 हजार कॉम्पेन्सेशन। हे अशें डिफरन्स अशें कशें जावपाक शकता? कित्याक आमची एंटायर प्रॉपर्टी वयता 380 स्क्वेअर मिटर तेणी दाखयल्या हेजेर, पूण एज पर प्लॅन आहा 625। See, I am losing 5,300 square meter of field, and they are going to give me price for agricultural land price. Accepting that price, I am loser, because they are going to give it to people to resettle it. They are going to benefit. Why should I lose that land and give it to the government to resettle? Instead, they should give me a chance to sell it at a better price. बेर्लेकर फॅमिली आहा ती 106 वर्सां जाली आमी थंय रावून आतां, आनी आमकां ते आतां कांयच सारकें दिवपाचें करना। जवळ जवळ 3.5 हजार म्हणटा ते आतां तेंचे सारकें पयलीं आमकां ढवळीकरान मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्लें ते 16 हजार म्हणाले, आनी आतां पळय जाल्यार 3.5 हजार म्हणटा। ह्यो आमचेर अन्याय कसो दिसता म्हाका जाल्यार। आमकां आमची नॅशनल हायवे अलायनमेंट न्यू ब्रिज क्रॉस जाता आगासां एरियांत, तेन्ना सुमार 20-22 घरां इफेक्टेड जातात, वयतात। आनी ह्या घरांक गव्हर्मेंटान जें प्रॉमीस केलेलें बाब सुदीन ढवळीकार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बरें कॉम्पेन्सेशन दितलो म्हणून, तें कॉम्पेन्सेशन ताणें दिवचें।
कुट्टाळचे पुलाक घरां आनी जमीन वतल्या लोकांक 14 ते 16 हजार रुपया स्क्वेअर मेत्र प्रमाण लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारला म्हूण 20 ऑक्टोबर 2016 दिसा आक्षेकारांकडेन मिटींग जाल्या उपरांत पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार प्रुडंटाकडेन उलयल्लो. पुलाक वतात ती 2 कपेलाय खंय पीडब्ल्यूडी बांदून दितली. तांकां मायत सुवातूय दितले म्हूण सुदीनान म्हणिल्लें. 2 chapels, 1 chapel we got a land from same side where the chapel is there. For that we will give, if the chapel is 50 square meter, we will construct whatever requirement of the people the chapel is required, and we will give minimum 250 to 300 square meter area, extra area. Instead of 50, we will be giving you 250 square meter area for both chapels. Other chapel, they will decide where they want. People will decide where they want, there will be construct. Is affected more than 1,000 square meter. You will get 14,000 rupees per. वेर्णा हायवेत जांचे जागे गेला तांकां 12,000 रुपया एका स्क्वेअर मेत्र आनी जांची घरां गेल्यात तांकां कॉन्क्रीटची घरां दिल्यात आनी लोक खुश आसात म्हूण सुदीन हालींच उलयल्लो. ज्या कडेन कोणाली घरां वता तांकां आमी नवीं घरां बांदून दितले. ज्यांचे जागो वता त्या जागांक बरे पयशे आमी एक्विजिशनाक दितले. कारण आमी वेर्णा बी आतां एक्विजिशन केलां ते 12,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटरच दिलां आनी लोकांनी खुशेन आपले घरां मोडून नवीं घरां बांदून घेतली आमच्या कडच्यान. कारण तांकां जी घरां मेळटा ती कॉन्क्रीट स्लॅब आशिल्ली घरां मेळटा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे प्लॉट्स आसा, ज्यांनी प्लॉट आपले घर बांदलां, जांकां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अप्रुवल दिलो आनी पंचायतीन लायसन दिलां, तांकां रेट सादारण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 12,000 पावतलो. आनी जे शेत आसा, जे शेत जमीन आसा ताका सादारण 4,000 ते 6,500 रेट मेळटलो. सरकार आनी सुदीन सांगता एक, लोकां मुखार ऑफिसर सांगता भलतेंच. अक्षयच्या जनसुनावणेंतले जमनीच्या रेटीच्यो कफुसांव 1.5 लाख मेरेन पुलाच्या कामाक आडमेळी आसा इतली खरी. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. कोयराचेर उपाय काडटले जाल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जायच. बायगिणी तसलो प्लांट घालपाक लोकांचो विरोध ना म्हूण आतां थळावा आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयता. मडकयकारान काँग्रेस सरकाराच्या वेळार बायगिणी गार्बेज प्रकल्पाक 2 फावट हरकत घेतिल्ली. ओल्ड गोवा फ्लायओव्हराच्या बुन्यादी फातर घालपाच्या वेळार मुख्यमंत्री पर्रीकारान थंय आशिल्ल्या पंचांच्या मुखारच बायगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्रकल्पाचो टेंडरिंग प्रोसेस चल्ला म्हणून विशय काढलो. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो पूर्ण तिसवाडीची काळजी घेतलो असो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येणाऱ्या काही दिसा भितर ताजे टेंडर जातले. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणलो की काही जाणांक भंय दिसता म्हणून हांव पंचायतीक आतांच आमंत्रण दिता तांच्यांनी साळगांव वचचें आनी पळोवचें. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो एखाद्या फॅक्टरी पेक्षा सुद्धा लीप आसूंक शकता. हे तुमकां ताजे वयल्यान दिसती पडटलें. घाण नांवाचो प्रकार येना. पर्रीकार विशय काडटा थंय आसा. रोखडोच फंक्शन सोंपतनाच थळावो आमदार मंत्री मडकयकारूय बायगिणी प्रकल्पाक हरकत ना म्हूण भुमिका जाहीर करून मेकळो जालो. आयज आमी पळयता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातल्या नंतर कितलेशेच प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा. आयज जर आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर केले ना जाल्यार रस्त्यांचेर जे गार्बेज आमी पळयता कोणच्याचेर ओल्ड गोवा कोल्ले सगळे मेन रस्त्यांचेर आसा जाल्यार त्या शेवटी तेजें करप कितें. तो जर बरें वेवस्थीत रितीन जर ट्रिटमेंट जाता तेजो आनी जेणे करून ट्रिटमेंट प्लांट घालून जर दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांक कुशीच्या लोकांच्या जे आजूबाजूच्या लोकांक जर कांय त्रास जायना जाल्यार अशे प्लांट आमी वेलकम करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता जो सालिगांवचो जो प्लांट आहा तो सगळ्यांनी एक आमचे गोंयचेच न्हय जाल्यार आख्खे देशांतले एक वन ऑफ द कायंड ज्या जाग्याचेर एक बरो प्लांट आतां जशें चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सुद्दां एक एखाद्या फॅक्टरी पेक्षा क्लीन आसूंक शकता, निवळ आसूंक शकता. तशा प्रकारचो जर हांगा ट्रिटमेंट प्लांट येता जाल्यार अवश्य आमी ताका वेलकम करता. बायगिणी वेस्ट ट्रिटमेंट प्रोजेक्टाचे घोडे फाटली कितली वर्सां जाली थळावे आनी पणजे महापालिके मजगती हुमकळ्ळा. थंय पणजेच्या कोयराचो विलो लागपाचो. मात आतां आमदारानूच शिनाल दिल्ल्यान घडये ह्या प्रोजेक्टाचे आनी पणजे कोयरा विल्याचे आडकल्ले घोडे फुडें वतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक ब्रेक.